राष्ट्रीय हरित लवादान हाडिल्ली स्थगिती सोमारा हायकोर्टान कुशीक सारल्या। आतां उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत शेक दिवपा खातीर डॅक मंजूर जाल्यात, पूण हायकोर्टान दर्यादेग वाठार वेवस्थापन प्लान जाता तितले बेगीन तयार करपाक सांगिल्लें। दक्षिण गोंयांत सुमार 259 जाल्यार 100 वर शेक्स उत्तर गोंयांत सुरू जावपाची वाट पळयतात। गोंय सरकारान दर्यादेग वाठार वेवस्थापन प्लॅन पुराय करूंक नाशिल्ल्यान राष्ट्रीय हरीत लवादान गोंयचे शेक पॉलिसीचेर स्टे हाडिल्लो। हायकोर्टात ताका आव्हान दिल्लें। सोमारा दिल्ल्या आदेशा प्रमाण हायकोर्टान शेकांक परवानगी दिवपाची सरकाराक मुभा दिल्या। जेन्ना आमी शेक एसोसिएशन कोर्टाक येयले, पिटिशन फायल केलें आनी आमकां रिलीफ मेळपाक आमी तें पिटिशन फायल केल्लें। आयज तेजी आमकां स्टे मेळोन आमचें प्रोसेस करूंक गव्हर्मेंटाक कोर्टान डायरेक्शन दिलां। ते आमचे शेकांचेर कोणी स्टे हाडली, दोग जाण केरळाच्या मनशांनी। आमी ती हायकोर्टान कॉश करून मागपाक हायकोर्टान एप्रोच जाल्ले आनीक आयज आमकां तेचेर स्टे मेवली। ताका लागून आमी आयज सगळे शेकवाले गोंयचे सगळे खुशाल, कित्याक आतां गव्हर्मेंटाकूय प्रोसेस करपाक जे आमकां प्रोसेस चालू केल्लो तो प्रोसेस चालू जावन अलॉटमेंट बेगीन करचो म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता। एनजीटीन शेकां पॉलिसी जे शेकांची पॉलिसी आसली ताचेर स्टे दिल्ली, सो स्टे आयज वेकेट केली आनी ताका लागून ही पॉलिसी आतां इम्प्लिमेंट करपाची गव्हर्मेंटान जाता तितल्या बेगीन। अशें आसलें तरी शेक पॉलिसीचो वाद पुराय निवळूंक ना। कांय दिसां आदीं 31 युवकांनी सरकारान पयलींच्याच शेकवाल्यांक शेक दिवपाक विरोध केल्लो। तरणाट्यांचे बेरोजगारीचेर हावळ येतलो अशें तांचें म्हणणें। 90% शेक हे फाटल्या 5 वर्सां सावन शेक वेवसाय करतल्यांकच दितात हो तांचो आक्षेप। आल्तीनच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया।